बाबूश मोन्सेरात यांनी भाजपामधलो मोग आता उक्ताडाचेर आयला. भाजपाच्या अध्यक्षान पत्रकारांक दिल्ल्या म्हायती वयल्यान तें सिद्ध जालां. भाजपाच्या असल्या निर्णयाक लागून भाजपाचे पणजेंतले कार्यकर्ते बेजार जाल्ल्यान पयस जाल्यात अशें गोवा सुरक्षा मंचाचो शैलेंद्र वेळींगकार म्हणटा. तशेंच पणजेन भाजपान उदरगत केलें काय ना हें बोगद वाठारांत भोंवत जाल्यार कळटलें अशेंय वेळींगकार म्हणटा. आनी तातूंत एक धक्कादायक वक्तव्य जें आसा विनय तेंडुलकराचें. ताणें अशें म्हणलें की बाबूश मोन्सेरात हो बीजेपी ऑफिसान बीजेपीची तिकीट भाजपा खातीर मागूंक आयिल्लो म्हणून. आनी मागीर फुडें सांगतना ताणें अशें म्हणलें की बाबूश सोडून समजा काँग्रेसीचो कोणूय आयिल्लो जाल्यार आमी ताका पणजेची तिकीट दिवपाचें म्हणून. सो त्यामुळे कितली वैचारीक गफलत आनी वैचारीक दिवाळखोरी आनी भाजपाचें कंप्लीट काँग्रेसीकरण जें आसा तें जाल्ल्याचें नकळत रित्या तांच्यांनी सिद्ध करून दाखयलें. आनी मागीर तो मातसो भांबावलो कारण सिद्धार्थ बिद्धार्थ ताका तेन्ना याद नाशिल्लो आनी मागीर ताणें सावरपाचो प्रयत्न केलो. पण मनांतलें केन्ना केन्ना ओठाचेर येता तशा प्रमाणें तें जालें आनी भाजपाच्या काँग्रेसीकरणाची प्रक्रिया जी आसा ती ह्या हातूंतल्यान म्हणजे गोवा भाजपाचो अध्यक्ष जो आसा तांच्या वाणींतल्यान जाणीवपूर्वक किंवा हेतुपूर्वक नकळतपणे कितें जें आसा तें तांच्यांनी नमूद केलें. सो हें सामकें धक्कादायक आशिल्लें. थंयची अवस्था तुमी पळयल्यार म्हणजे पत्रकार बंधूंनी केन्नाय वेळ आसल्यार थंय वचचें आनी ज्या प्रकारच्या अवस्थेन थंय लोक जे रावतात ती अवस्था पळोवन दोळ्यान अश्रू येता. म्हाजें सगळें बालपण जें आसा तें थंय गेल्लें म्हणजे 20 वर्सां पयलीं 25 वर्सां पयलीं थंय जी परिस्थिती आशिल्ली तीच परिस्थिती किंबहुना ताज्या पेक्षा अत्यंत खालावलेल्या दर्जाची परिस्थिती म्हणजे मनशान रावपा खातीर जे बेजीक एम्युनिटीज लागता हायजिनीक कंडिशन्स लागतात अशा प्रकारची खंयचीच सुविधा त्या वाड्याक हांच्यांनी दिवंक ना. तीच गत देवूळ वाडो जो आसा म्हणजे महालक्ष्मी मंदिराच्या फाटलो वाडो जो आसा थंय वोट बँक जी आसा बीजेपीची ती आसा तांचीय तुमी स्थिती समजा पळयली म्हणजे मदलो रस्तो महालक्ष्मी देवळा कडल्यान समजा आल्तीन वता तो घेतलो जाल्यार थंयची घरां आनी थंयची परिस्थिती. सो त्यामुळे समाजा कडेन कांय संबंध नाशिल्लें राजकारण जें आसा आनी ज्या प्रकारचो डेव्हलपमेंटल मॉडेल पणजेन रुजोवपाचो प्रयत्न सध्या हे फटिंगच हांवें म्हणूंक जाय हांकां ह्या फटिंगांनी जो चलयला पणजे बीजेपीच्या तातूंत एक मोठी इकॉनॉमीक डिस्पॅरिटी जी आसा ती आमकां दिसून आयली. म्हणजे पणजेन आमी सगळे कडेन आमचें भ्रमण जें आसता प्रचाराच्या संबंधान तातूंत दिसून येताना मागीर रीच आर गेटींग रिचर आनी पुअर आर गेटींग पुअरर अशा प्रकारची स्थिती जी आसा ती आसा पणजेन. पणजेन नोकऱ्यांचो विशय जो आसा तो अत्यंत म्हणजे दारूण अवस्था अनेक तरुणांची पणजेन अशी जाल्ली आसा. म्हणजे घरा करवितो कोण ना भुरगो घरान मागीर आनीक बाकीच्यो हें जें आसूंक जाय त्यो एम्युनिटीज ना. सो त्यामुळे एक क्लेम्स जे आसा स्मार्ट सिटीचे किंवा ते फुडें करपाचे किंवा आतांय जे डेव्हलपमेंटाचो शंख जो हें फोडलो वता सिद्धार्थ कुंकळकारा कडल्यान ताजे रियलिटी कडेन ग्रावंड रियलिटी कडेन कांयच संबंद ना अशें एक आमच्या लक्षांत आयलें. भाजपाचो उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळेकार आनी हेरांनी एकठांय येवन एक आस्थापन उबारलां. तांचे कडल्यान कंत्राटदार थारोवपाचें काम चल्लां. तशेंच पणजी भाजप मंडळाचो म्हापशेकार आनी भाजपाचो उमेदवार कुंकळेकार हांच्या संपत्तीची चवकशी जावपाची गरज आसा अशें वेळींगकार म्हणटा. सिद्धार्थ कुंकळकर हो इल्लिगली जाका म्हणजे ईडीसी चेअरमॅन आसतना म्हणजे ताका केंद्र सरकाराची एक नियमावली आसा ती नियमावली फेटाळून हाका सगळे हे म्हणजे निकश जे आसा ते बाजूक सरून हाका अगेन्स्ट ऑल द लॉज आनी हे जे आसा रेग्युलेशन्स जे आसा त्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टाचो चेअरमॅन केलो गेलो. पणजी भाजपाचो अध्यक्ष दीपक म्हापशेकर हो परवरी एका कॉलेजान नॉन टिचींग स्टाफ म्हणून काम करता आनी फाटल्या 3-4 वर्सांनी ताजी अत्यंत म्हणजे कांय कळपाक ताका मार्ग ना म्हणजे कमाईचो मार्ग आनी कितें कितें अशें ताणें सगळें हें न दाखयता कोट्यावधीची संपत्ती जी आसा ती ताणें आतां ताळगांवां फ्लॅट आनी खंय खंय जमनी अशा प्रकारचें सगळें हें आसा. हो नॅक्सस जो आसा तो तुमच्या फुडें आज हांव हाडटां. सिद्धार्थ कुंकळकर हो GSIDCचो वायस चेअरमॅन आसा मदीं तो चेअरमॅनूय आशिल्लो. सो ताका एक व्हेहिकल करून आपल्या स्पेशल मनशांक कॉन्ट्रॅक्टां दिवप नियम डावलून आनी एक तो तांचे बरोबर कॉन्ट्रॅक्टर आसता कांबळी म्हणून
अशा तिनूय जाणांनी एक कंपनी फॉर्म केल्या आणि जे एलिजिबल कॉन्ट्रॅक्टर्स जे असतात GSIDCचे तांकां डावलून भायल्या भायर कामां ही ह्या कोटरीक दिली वता आणि हांचो गॉडफादर जो आसा तो सिद्धार्थ कुंकळकर आसा हें आतां सगळ्या पणजेकारांक खबर आसा. सो त्यामुळे सिलेक्टेड लोकांक कमोवपाच्यो हें दिवप साधनां दिवप तांच्यो मालमत्ता वाडोवप कोट्यावधीची संपत्ती जी केल्या पणजी भाजप अध्यक्षान ताजे बरोबर सिद्धार्थाची कुंकळकराची इन्क्वायरी जावंक जाय अशी एक आमची गोवा सुरक्षा मंचाची मागणी आसा. मुख्यमंत्र्यान आपली जी बौद्धीक दिवाळखोरी जी हांगा येवन दाखयली की जॉब हो इशू ना हांगा फक्त डेव्हलपमेंट केला वतलो अशा प्रकारचें बेजबाबदार वक्तव्य जें आसा हांचे डेव्हलपमेंटाचें डेफिनेशन जें आसा ते म्हणजे जितलो डेव्हलपमेंट तितलें हांचें कमिशन आणि GSIDCन कितली कमिशन बाजी ओपनली चालू आसा ही सगळी आमकां भितरल्यान सगळ्यांक आमकां पणजेच्या जनतेकूय खबर आसा. त्यामुळे पणजेचे जेन्युइन इश्यूज जे आसा ते बाजूक दवरून आपली पोटां भरप स्वस्वार्थाचें राजकारण जें आसा तें पणजेंतल्यान केलें वता ताजो आमी सगळे गोवा सुरक्षा मंच म्हणून निशेध करता. गोमंत सुरक्षा मंचाच्या पणजेन जाल्ल्या पत्रकार परिशदेक हृदयनाथ शिरोडकारूय आसलो. भाजपाक बाबुशाचेर आरोप आसात हे भाजपाचो उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळकारान केल्लो भ्रश्टाचार बाबुशान लोकसमकार हाडटकूच कळ्ळें काय कितें असो प्रश्न भाजपाक शिरोडकारान केला. भाजपाच्या मनोहर पर्रीकार सरकारान बाबुश मोन्सेराताक खासा PDA तयार करून दिल्ली तेन्ना भाजप न्हिदिल्लो काय कितें असोय प्रश्न भाजपाक केला. आणि ह्या आदोश्यो की केसींच्या नंबरान सकट खंयची केस खंयच्या कोर्टान पेंडींग आसा, खंयची केस CBI कडेन पेंडींग आसा, खंयची रेप केस आसा, खंयची आनी करप्शनाची केस आसा, हे सगळे डिटेलिंग जी आसा पळय ती आज काल एक्चुअली भारतीय जनता पार्टीक कळ्ळी काय कितें असो मोठो प्रश्न पडटा. ग्रेटर PDA करून बाबूस मोन्सेराताक चेअरमॅन करता आसतना भारतीय जनता पक्षाक ह्यो सगळ्यो केसी याद जाल्यो ना. बाबूस मोन्सेराताक राक्षस आज म्हणटा आसतना ग्रेटर PDA करता आसतना भारतीय जनता पक्ष हें सगळें विसरली ना. हें सगळें केन्ना याद जाली ज्या टायमार बाबूस मोन्सेरातान सिद्धार्थ कुंकळकराच्यो केसी करप्शन हें सगळें वयर काडलें, स्कॅम सिटी वयर काडली. सिद्धार्थ कुंकळकर कितलो इनएलिजिबल आसा, कितलो इनएफिशियंट आसा हें जेन्ना बाबुशान सांगपाक सुरवात केलें तेन्ना भारतीय जनता पार्टीक तेज्यो केसी याद जाल्यो काय कितें काय आमी उलटो विचार करया की भारतीय जनता पार्टीनूच जेन्ना बाबूश BJPच्या ऑफिसान गेलो तेन्ना सांगलें की तूं आमचे स्कॅम्स वयर काड, आमी तुज्यो क्रिमिनल केसी वयर काडटा आनी पणजेकारांक कन्फ्यूज करून उडया की कोण राक्षस काय म्हणून.